कदंब महामंडळ दर वर्सा आषाढी एकादशी निमतान पंढरपुराक कदंब बशी चलयता. ह्या वर्साय वेळापत्रक थारला. 10 बशी गोंयच्यान पंढरपुराक यो वच करपाक घातल्यात. 3 बशी 24 जुलयाक गोंयच्यान पंढरपुराक वचपाक सुट्टल्यो आनी 7 बशी 25 जुलयाक वतल्यो. हाची 500 रुपया तिकेट आसतली. भाविकांनी ह्या सेवेचो लाभ घेवचो म्हण कदंब महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकान मागणी केल्या. RDXGOA खातीर परवडच्यान गौतम शिरोडकार. Actually, Kadamba Transport Corporation Limited, every year during the period of Ashadhi Kartiki, त्यांना आम्ही buses operate करता to Pandharpur. So these years also we have made a timetable. We have total 10 buses will be leaving from Goa to Pandharpur. So 3 buses will be leave on 24th of July, and another 7 buses will leave Goa on 27th. So we have kept a nominal fee of 500 rupees. So I will request the Bhaviks to take the advantage of this. थंयच्यान येवपाक बस तुमची आसतली. So same buses will come back. Okay. We have normal interstate routes. Panji Solapur, Panji Akkolkot. Those buses will also be routed to Pandharpur. So those 2 buses will be in addition to these buses. And sir, timing also. Timing. So we have prepared one chart. So आम्ही तो फेसबुकार आमचो आसतलो, बस स्टँड्स आसतलो, ग्रुप्स आसतले फेसबुक, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स, हेर आमी वायडर पब्लिसिटी खातीर हें केलां सगळें. ओके. सो अलॉंग विथ डेट, टायम टेबल आनी रूटूय आमी मेन्शन केल्लें आसा सगळें. चार्जीस कशें कितें आसतले सर? चार्जीस आमी फ्लॅट 500 रुपया दवरले, 500 रुपीज. Pre-booking is mandatory, sir. Pre-booking is mandatory. ना तशें काय. तेजेर कंडक्टरूय आसतलो, इट्स विथ कंडक्टर. सो कंडक्टर तुमी चडले जाल्यार कंडक्टर वील डायरेक्टली टिकेट दितलो. सो ही खंयची EV बसीस आसतली सगळे? ना हे आमचे सेमी लक्झरी बसीस, डिझल व्हडले 50 सीटर 54 सीटर बसीस. ओके.